सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 31. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 22 अध्याय 30 आणि 1 वाक्य. देवाची वाट परिपूर्ण, देवाची वाट परिपूर्ण, तातूंत अपूर्ण म्हणलें खंयचेंय ना. देवाची वाटेर आमी चलता जाल्यार आमचें जिवीत परिपूर्ण, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमचें जिवीत परिपूर्ण. पूण आमी खंय तरी डायवर्ट जाता जाल्यार आमचें मायंड देवाच्या उतरा तावन आमचें जिवीत डायवर्ट आसा जाल्यार, देवाच्या उतरा तावन विंगड जावन संवसारीक जिवीत आसा जाल्यार, देवाच्या उतार आमी इल्लेशें डायवर्ट करन कुडीच्या वटण्याक आमी सांपडोवन जाल्यार, देवाच्या उतराक आमी इल्लेशें डायवर्ट करन आमच्या मोतीची वायट चिन्नांनी आसा जाल्यार, काळजाच्या वायट भोगणांनी आमी आसा जाल्यार आमी परिपूर्ण न्हय, परिपूर्ण न्हय. आमी संपूर्ण जायचे जाल्यार आमी संपूर्ण जायचे जाल्यार देवाची वाट आमी धरिचे. देवाची वाट म्हळ्यार देवाचें उतार, देवाचें उतार आमी नियाळ करीचे, देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेचे. ते जाल्यार आमी कसो सर्वेस्पर की संपूर्ण की आमी संपूर्णतेच्या वाटेक वेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्पराची बी उतार, सर्वेस्पर देवाचें उतार उचांत पारकिला म्हणटा. सर्वेस्पर देवाचें उतार उचांत पारकिला, ताचे थंय आस्त्रो घेतल्या समेस्तांक तो एक ढाल जावन आसा. म्हळ्यार ढाल म्हळ्यार रक्षा कवच, ढाल म्हळ्यार कितें आसा शिल्ड, तो आमकां शिल्ड जावन आसा. कंचंत देवाच्या वाटेन आमी चलता जाल्यार आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आनी सर्वेस्पर देवा तें आमी आसरो घेतलो जाल्यार आमकां समेस्तांक कोण पळय देवाच्या उतरा तें आसरो घेता. देवाच्या उतार मात्र फाती येता, देवाच्या उतराचेर तांणी बुन्याद घाल्या जाल्यार तांच्या जिविताची तो सर्वेस्पर देव ताका एक ढाल जावन रावता. आनी कंचंत वायरा जावं दी, कित्यान ते पिडाशिडा जावं दी, ह्या संवसाराचो वस्त जावं दी, की अंचंत सैतानाची पदवी जावं दी, तुमकां आड घालूंक शकना, तुमकां पाडाव करूंक शकना. कित्याक देवाच्या उतरां तितली सकत आसा मगच्या भवानी बहिणी. देखून आमी संपूर्ण तरान आमचें इल्लेशें भक्तीपण संपूर्ण तरान देवाच्या उतराचेर येचें, देवाच्या उतराचेर आमी पातयेचें, देवाच्या उतराचेर आमची बुन्याद घालीचे, देवाच्या उतार आमी चडांनी चड वाचीचे आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करीचे. रायांचे पयलें पुस्तक 17 अध्याय 20 आणि 4 वाक्या. फर्स्ट किंग 17 चॅप्टर 17 वर्स 24 सांगता, स्त्रियेन एलियाक जाप दिली, आतां जाल्यार तूं देवाचो मनीस. कोण देवाचें उतर वाचता आनी त्या प्रमाणे जियेता तो देवाचो मनीस. प्रेज द लॉर्ड. एलिया प्रवादीक ती स्त्री म्हणटा, आतां जाल्यार तूं देवाचो मनीस आनी तुज्या तोंडांत तावन सर्वेस्पराचें उतार भायर येता. सर्वेस्पराचें उतार आमचे कडेन भायर येचें. नाका जाल्लें कितें आमच्या जिवितांत न्हय बगात, सर्वेस्पर देवाचें उतार आमच्या तोंडांत तावन भायर येचें. आनी ते म्हणटा जेन्ना एलिया सर्वेस्पराचें देवाचें उतार उलयतालो गी तेन्ना स्त्री म्हणाली, आतां जाल्यार तूं देवाचो मनीस आनी तुज्या तोंडांत तावन सर्वेस्पराचें उतार भायर येता म्हूण हांव खरेंच जाणा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी सर्वेस्पर देवाच्या पाटला उतार, जेजूच्या पाटला उतार आमी जेजूच्या उतार आमी आयकता. आनी आमकां खंयच्याय रिन्यूवला मारिपाक जावंक पुरो, ह्या खंयच्याय एका रेतीरे द्वारे जावंक पुरो, देवाची वळख मेळ्ळी आमकां ह्या उतरा द्वारे. तेदोळ मुसर आमी क्रिस्तांव जावन आसल्यार देवाची सारकी वळख आमकां नातिल्ली. सारकी वळख केदाला मेळ्ळी, देवाच्या उतरा मारिफात आमकां देवाची वळख मेळ्ळी. आमकां कोणें देवाची वळख दिवना, आमकां तर समजता कितें म्हणून. देवाची देव म्हळ्यार कोण म्हूण समजता, तेच्या उतरांनी आमकां समजता, तेच्या उतरांनी आमी आयकता, तेच्या उतरांक आमी कान दिता, त्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता. देखून आमी देवाचें उतरां उलयतना हर एक मागणें करतना जावं दी, हर एक क्लाडें उलयतना जावं दी, आमचें थंय देवाचें उतार आसचें, देवाचें उतार आमी उलयचें. कित्याक ते जाल्यार आमकां सांगतले हो जाल्यार खंडीत आतां जाल्यार देवाचो मनीस, कित्याक देवाचें उतार हो उलयता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तितल्या ट्रेनिंग जायचें आमी, तितल्या फावो माट्याक आमी फावोचें. देखून सेकंड किंग चॅप्टर 22 वर्स 11 सांगता, रायांचें दुसरें पुस्तक 22 अध्याय 11 वाक्य सांगता, धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्लें म्हळ्यार बायबलान कितें तें बरोवन घाल्लें तें आयकून रायान आपली मुस्तायकी फिजली. कित्याक राय ताच्याच जिवितांत जियेतालो आनी थंय एक प्रवाद येता आनी प्रवाद देवाचें उतर वाचता. देवाच्या उतरान कितें बरोवन घाल्लें तें राय समजल्ल्या बरा तो पश्चाताप पावता, ताची पातकी जिनीस हाडूंक प्रयत्न करता, ताचे वस्तूर पिंजता, ताच्या आंगाचेर गोबर घालता आनी उपास कर मागणें करता, प्रार्थीत करता. मगच्या भवानी बहिणी हो काळ आमकां एक खंडीत जावन पातकां रडून प्रत्येक जाण रिपेंट जावन काळ जावन आसा हो.
आनी आतांय जर पातकां आमी ओळखून काणग्या न्हू जाल्यार आतांय आमच्या जिवितांत एक क्वेश्चन मार्क कितें आसा तो सारकें आमी करना जाल्यार आनी केदाळा करचें हो काळ आमकां देवान एक बाचवेचो काळ दिला देखून आमकां पातकी जिणी बदलूंक आमकां एक अवकाश दिला आनी पातकी जिणी कितें पाताक आमचें तें आसा या कितें ओडण्यो आमचे ते कुडीच्यो ओडण्यो आमकां दोसतात ताचे तान पयस रावंक संवसारांतल्यान पयस रावंक देवान आमकां अवकाश दिला आनी आमकां लॉकडावन करून भितर दवरलां कित्याक म्हळ्यार देवा कडेन मागोवंक देवा कडेन राव कशें सर्वेस्पोर देवाक मैजे भेटूंक गेल्लो की 40 दीस आनी 40 राती ताकाय लॉकडावन करून दवरलें सर्वेस्पोर देवा सांगता रावल्ल्यान ताका तो पर्स जोडलो ताच्या मुखामळेचे देवाचो पर्स जळायलो आनी लोकांच्या दृश्टीन ताका लोकांक पळोवंक जालें ना मैजेक ताणें एक तुवालो ताच्या तोंडाचेर घालीचे तितलो पर्सळ आयलो कित्याक 40 दीस आनी 40 रात देवाक भेटलो आमी आतां 40 दिसां जागी 60 दीस जाले लॉकडावन जावन आमी भितर आसा चड म्हणटाना एक वर्सूच उतरले येदोळ मुसर आमी भितर आसा 365 डेज ऑलरेडी जाल्यात आमचे आमी भितर आसा आमी कितले गी आज देवाचें उतर मिडियाद्वारे परगट जाता यूट्यूब चॅनला मारिफात गी या टीव्ही चॅनला मारिफात गी या झूमा मारिफात गी या गूगल मिटाद्वारे कितले गी देवाचें उतर कितले गी लोक कितले गी लायक कितले गी याजक देवाच्या उतरार परगट करतात आमकां अवकाश आसा हे सगळें आयकून मैजे बरी आमचेय मुखामळ परजलचे बरी कित्याक आमचें जिवीत एक नवें जावंक देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय कित्याक धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्लें तें आयकून आपली मुस्तायकी रायान पिंजले बरी आमी देवाचें उतर आयकल्यार मात्र आमकां तितूंक जाता आमचें तें असलें मेळेपण कटेपण कितें पाताक म्हूण आमकां कळटा जर देवाचें उतर आमी सदां वाचिना जाल्यार आमकां आमचें तें कशें पाताक रिगता म्हणून कळना आमकां आमी करचें आमी सगळें सारकें म्हूण कळटा सारकें आमी करचें सारकें म्हणून पूण जेन्ना हांव देवाचें उतर वाचता जाल्यार म्हजें तें खंयच्या पाताक आसा म्हणून म्हाका कळटा आनी हांवें रिपेंट जावन देवा सांगता येवंक एक अवकाश जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतिहासाचें पयलें पुस्तक 16वो अध्याय 12 आनी 15वें वाक्या इतिहासाचें पयलें पुस्तक 16वो अध्याय 12 आनी 15 वाक्यांत नंदा ताणें केल्ल्या अद्भुत कृत्याचो ताणें दिल्ल्या खुनाचो आनी तांणी निर्णयाचो उगडास दवरा आपल्या खरार 1000 पिळग्या पासून दिल्ल्या उतराचो सदां काळ तो उगडास दवरता ताणें केल्ले हर एक भासावण्या पवित्र पुस्तकान तो सदांच उगडास दवरता तातूंत कितेंच उणेपण ना तें संपूर्ण जावन आसा देवाचें उतर संपूर्ण जावन आसा देवाचें उतर संपूर्ण जावन आसा परिपूर्ण तें देखून देवाचें उतर आमी काण गेल्यार आमच्या जिवितांत आमी काण गेल्यार कित्याक देवाचें उतर क्लेम केल्यार तें आमचें तें जारी जाता कित्याक तो सांगता 1000 पिळग्या पर्यंत ताच्या कराराचो ताका उगडास आसा करार कितें ताणें दिल्ले ती भासावणे ताचे ते करार हर एक पवित्र पुस्तकांत मगच्या भाव आनी भयणी 30 आनी 4000च्या चड वाक्यां पवित्र पुस्तकांत आसात आमच्या बायबलांत आसात आनी तातूंत 8000च्या चड भासावणे आसात ज्यो भासावणे आमी वाचतना ते करार वाचतना ते करार म्हजें तें आनी तुजें तें जारी जाता मगच्या भाव आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जायचे देवाच्या उतराचे सकत जाणा जाल्यार मात्र आमकां बाचावी मगच्या भाव आनी भयणी दुसरे खंयचेय भक्तीपण तुमच्या प्रयोजना घेवचें ना आनी मुखार कित्याक देवाच्या उतराचेर पातयल्लो मनीस मात्र बाचाव जातलो कित्याक बाचावी आसा देवाच्या उतराचेर मात्र मगच्या भाव आनी भयणी देखून तुमची भक्तमंतीन डायवर्ट करनाकात जेजूचेर विश्वास दवरा आनी जेजून उलयल्या हर एका उतरांचेर विश्वास दवरा आनी ते उतार वाचून देवाक अर्घां दिया देवाची स्तुती करा देवाक आराधन करा जेजूक मान करा पवित्र आत्म्याची मजत मागा आनी खंडीत तेदाळा त्रिएक देव म्हाका आनी तुका बचाव करतलो प्रेज द लॉर्ड इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 18वो अध्याय 4थें वाक्य सांगता पूण जोशपट रायान इस्रायलच्या रायाक सांगले पयलें सर्वेस्वराचें उतर कितें म्हूण समजून काडगे पयलें खंयचेंय काम करतना खंयचेंय तूं एक डिसिशन काड घेतना खंयच्याय एका कामाक तूं देंवतना जावंक पुरो तूं एक घर बांदताय जावंक पुरो एक तुज्या पुताक एक सैरी सोदताय जावंक पुरो तुज्या दुवेक सैरी सोदताय जावंक पुरो तुज्या दुवेक्या पुताक खंयचेय एज्युकेशना मुखार वचून तूं सोदताय जावंक पुरो तुमच्या लग्न जिवितांत कितें मुखार आनी बरें करूंक तुमी सोदतात देवा सर्वेस्पर देवाचें उतर काणगेया देवाचें उतर काणगेया आनी मागा ते दाळा मात्र तुमचे हर एक योजना सक्सेस जातात कित्याक तुमी मागलेलें सक्सेस करीचे जाल्यार देवाचें उतर तुमचें तें नातल्यार तें सक्सेस जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाचें उतर आमकां संपूर्ण करता देवाचें उतर आमकां परिपूर्ण करता देवाचें उतर आमकां त्या बसवणे मारिपा देवाच्या जिवितांत व्हरता आनी सर्वेस्पराचें देवाचें उतर आमकां समजून काण घेवंक जाता
देखून पयल्या सुवातेर खंयचीय कामां करतना देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता तुका कितें सांगता म्हळ्यार सोदून काण घेवचें. देखून हर एकल्या मनशाक एकल्या स्पिरिच्युअली मनीस आत्मीक तरान वाडवळ आसलो मनीसाची कुमक तुमी मागोवंक जाय. तुमकां कळना जाल्यार एटलिस्ट कुमक तरी मागा कोणाची, ना जाल्यार तुमकां तुमी मागा, देव तुमकां रिवील करता. खंयच्याय मनशाची तुमकां गरज पडची ना, कित्याक एक जर देव सर्वेस्पर देव म्हाका सांगता जाल्यार तुका सांगना गे. म्हाका आनी तुका कितें फरक आसा देव कित्याक म्हाका आनी तुका फरक पळयता गे, या तूं दुसरो या हांव दुसरो म्हणून पळयता गे ना. म्हजो कितलो मोग करता तितलो तुजोय मोग करता. म्हाका कितलें रेव्युलेशन दिता ताच्या दिसार तुका रेव्युलेशन दिता. तुजें मन बरें आसचें, तुजें काळीज बरें आसचें. देवा सांगता देवाच्या उतरांत कितो तूं वाचताय ते जाल्यार तूं देवाच्या उतरांत प्रवीण जाताय. तूं देवाच्या उतरांत तल्लीन जाल्ल्या वेळार मात्र तूं प्रवीण जाताय, ना जाल्यार प्रवीण कशें जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एज्राचें पुस्तक पळया, एज्राचें पुस्तक 7वो अध्याय 10वें वाक्य, एज्रा चॅप्टर 7 वर्स 10 सांगता एज्रा आपल्या काळजांत सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र शिकतालो. एज्रा येदो व्हडलो प्रवादी जाल्यार सगळे आपल्या काळजांत सर्वेस्पर देवाचें उतार शिकतालो. आमी शिकोवंक आसा, आमचें शिकोवंक आखेर जायना. आमकां मरता म्हणसर शिकोवंक आसा. देवाक संपूर्ण जन जाल्लो मनीस ह्या संवसारांत कोणी ना. देवाक संपूर्ण मोग करतलोय मनीस कोणी ना. देवाचे उपादेश सारक्या रितीन पाळटलोय मनीस कोणी ना. पूण जाल्यार आमी त्या वाटेन सोदून गेल्यार त्या देवाक देवाची काकुळट आनी कृपा आमकां मेळटा. आनी सगळे त्या रायान कितें सांगलें पळया, आपल्या सगळ्या काळजांत सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र शिकतालो आनी तो पाळटालो. शिकतालो मात्र न्ही, शिकलें देवाचे उतार तो पाळटालो. दोन संगती गरज, दोन कर्ज शिकचे आनी पाळीचे आनी पाळटलो. आनी इस्रायलांत तांतले नियम शास्त्रान विधी हेरांक शिकयतालो. प्रेज द लॉर्ड. एज्रा प्रवादी पयले देवाचे उतार वाचतालो आनी देवाचे उतार शिकतालो. तेच्या मुखार देवाचे उतार पाळटालो, मागीर देवाचे उतार हेसरांक सांगतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाच्या उतारान आमी चड आनी चड आनी कितें शिकचे आनी तल्लीन जायचे म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. नेहेमिया प्रवादी सांगता 8वो अध्याय 2 आनी 3 वाक्या. नेहेमिया चॅप्टर 8 वर्स 2 and 3. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा ह्या जाग एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदायाच्या मुखार वाचलें हाडलें आनी समुदायाक दादले स्त्री आनी समजून घेवन सकत आसलेल्या सगळ्यांक आनी सगळ्या मुखल्यांक मैदानार उबे रावून एज्रान सकाळीं तावन दनपरा पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सगळ्यांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक चित्त दिवन आयकलें. सकाळीं तावन दनपार म्हणसर पळया एज्रान दिल्ली रेतीर जावन आसा. ही रेतीर कशें दिलें ताणें देवाचें उतर कोणाक दिलें, दादल्यांक स्त्रियांक आनी कोणाक समजून घेवंक सकत आसा पळय तांकां. म्हळ्यार सकट लोकांक देवाचें उतर समजून घेवंक साधना. देखून कोणाक समजून घेवंक शकतात आनी कोण ते दादले आनी स्त्री तांकां देवाचें उतर एज्रान दिलें. आनी सकाळीं तो दनपार म्हणसर धर्मशास्त्राचें उतर ताणें परगट केलें आनी लोकांनी सगळें तें कान दिवन आयकलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाचें उतार आमी कान दिवन आयकूंक जाय. देवाचें उतार आमी समजून काण घेवंक जाय. देखून कोणी आमकां तुमी रेव्युलेशन मागल्यार खंडीत तुमकां देव दिता रेव्युलेशन. पूण तितलेंय तुमकां पुरसत ना जाल्यार एटलिस्ट देवाचें उतर आयकूंक तरी पुरसत करा. देवाचें उतर आयकया आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करा. तेच जाल्यार तुमी संपूर्ण तरान देवाची भुरगीं जावंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक तोबीताच्या पुस्तकान आमी वाचल्यार 3रो अध्याय 16 आनी 17 वाक्या पळया. थंय दोगां जाणां एक सारा मागणें करता. कित्याक म्हळ्यार ती 7 जाणां दादल्या सांगता लग्न जालीं आनी 7 जाणांक तांकां एक पयल्याच रातीन तांकां जुश्य मारलें त्या सैतानान, ताच्या सांगता आसल्या सैतानान. आनी एका कुशीन तो बी ताच्या दोळ्यांक कालें पडिल्लें, तेंचें मेळें पडलें, सुखण्यान घाल्लें मेळें पडिल्लें आनी ताची दिस्त मंद जाल्ली. सगळे दीस परतो ग्रास तो काण घेतालो पूण ताका जालें ना. ताचे उपरांत ताच्या बायलेन कामाक वचचें पडलें. घरांनी काम करना आपल्या पुताक आनी आपल्या घोवाक पोसचें पडलें. पूण एक दीस खंयचेय एक बोकड्याचें पील काण घेवन ती घरा येता आसतना तें आवाज आयकून तो बीत म्हणटा बायलेक हें खंय थावन म्हणी तुवें सोर नाडलाय म्हणून. ते जाल्यार बायल ताका मस्त उलयता. ताका मस्त बेजार जाता आनी सर्वेस्परा कडेन परत मागता. तो सर्वेस्परा कडेन मागता आनी हेणें तो बीत मागता
तेने सारा मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि दोगांच्या मागणे सरस्पोर देव आयकता आणि एकल्याच बुडव्याक धाडटा. राफायल बुडव्याक धाडटा आणि राफायल बुडवो येवन तांकां गायड करता पळय. तेच घडये देवाच्या महिमे मुखार तांच्या दोगांच्या प्रार्थनाक स्विकार केलो. हेणे ते चेडू प्रार्थना करता. आतां पळया दोगी कुटुंबाक संबंधी करता सरस्पोर देव. आणि तो बी ताच्या पुताक तो बी आसाक आणि ताका त्या गांवाक आपोवन व्हरून त्या सारा लागीं लग्न करयता आणि तांचो कुटुंबाचो संबंध करता. वो पळय थंय देवाच्या तेच घडये देवाच्या महिमे मुखार हांच्या दोगांच्या प्रार्थनाक स्विकार जालो आणि दोगांयकी बोरींग करूंक राफायलाक धाडलो. तो बी ताच्या दोळ्यांक पडलेली साय काडूंक आणि देवाचो उजवाड पळयसो करूंक आणि रघुवेलाच्या दुवे साराचें लग्न तो बी ताच्या पुता तो बिया कडेन करून आत्मोदेयूस देंवसराक म्हळ्या पळया अस्मोदेयूस देंवसराक तिसो सरशिल्लो धांवडावंक ताका धडलो. आणि सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे रफायल तोबिताक येवन मेळटा आणि तोबिताक पुता सांगता. तोबी आसा सांगता. तोबीत ताका रफायलाक धरता आणि रफायल तोबी आसा काणयोन साराच्या घरा वेता आणि सारा थंय आसलेले 7 देंवसार तो धांवडायता आणि तांकां लग्न करता. आणि फाटी येताना त्या मासलेचे एकरत काणयोन येता आणि ते तोबिताच्या दोळ्यांक सारून ताका दिश्ट दिता. पळया मागणें कशें देव आयकता. पळया पवित्र पुस्तकांत तुमी आनीक तल्लीन जायच्या मोगाच्या भाव आनी भयणी आणि तिचे कडेन लग्न जावन आशिल्ल्या सगळ्यांक हक्कां प्रास पयले हक्क तो बी आसाक आसलें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक रॉंग मॅरेजेस जाल्ली ताची न्ही जावन ते चेडूं सारा तो बी आसाकच लग्न करूंक म्हणून देवान निर्मिल्लें. पूण ताचे हे दुसरे 7 जण तांचे कडेन काजर जाले देखून तांचे काजर सुफळ जावना. पयल्या राती ते मरण पावले. कित्याक तिचे ते एक देंवसर आसलो आणि देंवसरान तांकां जुशी मारले. आणि तो बियास येताना तो बियास पयलें कालें करता वचून आपल्या सारा लागीं लग्न जाल्या उपरांत ती पयलें म्हणत आमी मागणें करया. आणि दिब्येर पडून सर्वेस्पोर देवा मुखार धूप घाल मागणें करतना ताचे तें आसलेलो देंवसार राफायल बुडवो बांदून घालता आणि वर्ण दर्याच्या गुंडायक उडयता. अशें सुटका मेळटा. कशें 2 कुटुंबाक सुटका मेळ्ळी. दोगांनी मागणें केल्लें. एक दोगांच्या कुटुंबाचो संबंध सर्वेस्पोर देवान केलो आणि तो बी आसाचे कश्ट कितें आसलें ताका लग्न जावंक ते क्लियर केलें. आनी सारा तें कितें देंवसर आसलो तो धांवडायलो आणि तो बी ताचें तें आसलें दोळ्यांची दिश्ट फाटी दिली. आनी कितलो बी तो बी आसा तो बी तसो पयसो पयलें थंय दवरून काडून गेल्लो त्या रघुवेलाच्या घरा तो सगळो तांकां फाटी मेळ्ळो. कोले अजापान अद्भुतां हे काल्पनीक न्हय मोगच्या भावणी हे नीज गडीत पवित्र पुस्तकान बरोवन घाल्लें आसा. देखून ही पवित्र पुस्तकाच्यो संगती आमकां कळीच जायचे. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां जायचे. पवित्र पुस्तकाची कृपा आमकां मेळचे. देवाचें उतर आसल्यार मात्र मोगच्या भाव आनी भयणी आमकां स्वरूप बरें जाता. देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जायचे. पवित्र पुस्तक आमी वाचचे. दीस आनी रात म्हणले बरी ताचें ध्यान करीचे म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देखून जोशुआक सांगली ती उतरां तुवें सक्सेस जायचें जाल्यार ह्या पर जग तुवें बसयल्या गांवा पावयचें जाल्यार म्हजें उतार तुवें म्हजें नियमशास्त्र तुवें पाळीचें. नियमशास्त्र दीस आनी रात म्हणले बरी तुवें वाचचें. तें तुज्या वंटाचेर दवरचें. त्या दाळांतून सुफळ जातलें म्हूण सर्वेस्पोर देवान मैसे मारिफात त्या जोशुआक सांगलें आनी जोशुआ सक्सेस जालो. कित्याक देखून हर एक आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट अनवर पिडाशिडा निराशपण सलवणी ह्या कोविड कितें आसा हे पुरो आमचे तान पयस वचत जाल्यार देवाच्या उतराची तलवार आमी काणगेचे. देवाच्या उतराची जतन आमी काणगेचे. देवाच्या उतराची जाणवाय आमी काणगेचे. देवाचें उतर आमी वाचीचे. देखून देवाचें उतर नासतना दुसऱ्या भक्तीपण ना मोगच्या भाव आनी भयणी पुरा तात्कालीक हांवें आदले फाटी तुमी सांगलें कितलें हांव नवें करतलो कितल्या कडेन सांगतलो पूण म्हजी जिणी परिवर्तन जावन जातली. देखून देवाक कितें गरज आमची जिणी परिवर्तन जाल्ली गरज मोगच्या भाव आनी भयणी. हे मॅटेरियल आमी कितें मागता बाबा ते गरज ही गरज ही ती गरज ही गरज ती पुरो तात्कालीक ती पुरो तात्कालीक. पूण देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक आमी मुखार सरता जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरता जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमच्या जिणेची बुन्याद घालता जाल्यार खंडीत जावन आमी सक्सेस जातले. देवाची कृपा आनी काकूळट आमकां मेळटली.